न्ही आमी खंय तरी भोंवपाक वयता म्हणून खंय वचना भोंवपा बीन आयज संडे आमी वचना एक्चुली सुदो सकाळी भायर सरलेली सो आमी न्ही एक कामा खातीर खंय तरी गेल्ली ते मागीर तुमकां सुसेगाद घरा कडेन पावतकीर सांगता काम म्हटल्यारच बेनिफिशियली म्हळ्यार आमकां बीन अशें आशिल्लें काम आनी तुमकां बी हेल्पफूल ठरपाक शकता अशें कांयशें इन्फॉर्मेशन जें मागीर तुमकां घरा कडेन येतकीर दिता ओके सो सद्याक आतां बाय आसा न्ही खानार तें न्हिदलां मागीर हें जातलें आमी सकाळी बरी बेगीन अशी भायर सरलेली 9:30-10 सुमार सो तेजे कडेन वचपाचें आशिल्लें पळय थंय वचून सगळें सेटअप केलो आनीक आतां थंयच्यान जें आसा पळय भायर सरले आतां वता आमी हांगा सदाशिवगडार मार्केटांक संडे मार्केट न्ही आमचें थंय वता आनी हो खंय व्हरना या बी म्हटल्यार ताका हें आसना पावस आसल्यार पावस म्हणटा वत आसल्यार वत म्हणटा पावस म्हळ्यार पावस कितलो पडटा बायक घेवन खंय म्हणून वयतली अशें म्हणटा वत म्हणल्यार वत म्हणटा अशी वया वता आनी खंय वचपाचें आसा अशें म्हणटा अशें म्हणून मागीर न्ही खंय वचप जें आसा पळय तें जायत ना सो असं म्हटल्यार बायकूय घेवन बरें हें जायना न्ही अशें म्हणून चड अशें खंय वचना आतां पयलींच सावड्ड्या वचून येयल्या सो म्हटल्यार ह्या संड्यार खंय नाका आनी आतां मुखार तर तुमकां खबरूच आसा संडेक बिंडेक आनी खंय वचपाक मेळचें ना आतां श्रावण चालू जातलो मागीर संडे आयतार पुजोवपाचें आसतलें मागीर चवथीची तयारी आसतली सगळें आसतलें कितें कितें आसता नागपंचम तें सगळें आसा न्ही खंय आनी आवय देवा खंय आनी जें आसा पळय न्हू तें वचपाक मेळना सो आसूं आतां पळय आतां सगळी चवथ बिवत जावन जाता आनी खंयच ना मदीं आतां सद्याक तरी आमी वता सदाशिवगडार आयज संडे न्ही मार्केटांत शॉपिंग वेजिटेबल शॉपिंग ग्रॉसरी शॉपिंग ग्रॉसरी न्ही वेजिटेबल आनी फ्रुट्स शॉपिंग जी आसा पळय न्हू ती हांव खूब तेंपान म्हणटा तशें येयला लास्ट टायम केन्ना तरी न्ही कारवार गेल्लें तुमकां मे बी याद आसतलें जेन्ना तुमकां हांवें सुकें नुस्तें एंड ऑल तें सगळें दाखयल्लें पळय तेन्ना तेज्या नंतर आनी खंयच ना होच केन्ना वतालो आनी हालीं तेंपाक न्ही आमी संडे मार्केटाक वचप जें आसा पळय तें खूब कमी केलां वचत ना चड अशी हांवूय बी खूब तेंपान वता तुमकां बी खूब तेंपान जें आसा पळय तें दाखयता ओके भाजी बिजी सगळी कशें कितें मार्केट तें आयज वत आसा व्हडलें टेंशन ना ओके सो चलो या घेवया भाजी बी दाखयता तुमकां सो हे पळयात कितलें वत जें आसा पळय न्हू तें रखरखीत वत आसा सकाळच्यान वत आसा राती मातसो भरपूर पावस पडलो आनी आतां हे पळय सकाळ फुडें अशें बरें वत आसा टमाट 30 रुपीज किलो आनी कांदे 40 रुपये किलो बट टमाट सामके मोठे मोठे आसा बारीक ना आनी सगळे सामके बरे पिक्के आसा थोडीशी भाजी घेतली बरी आसा भाजी फ्रेश येयल्या सारकी आनी न्ही रस्त्यार गाडी दवरपाक पडटा न्ही ट्रॅफिक जाम जाता सो हो गाडी काडपा लागून गाडये कडेन आनी हांव बायक घेवन हें केलें हय घे तन्नीशान बारीक अशी घे हांव मोठी घेयनाका कॅबेज बी जे आसा पळय न्हू बरें आयल्या फ्लावर बी मेथी आसा म्हागेली व्हेल्ली ना बारीक घे ताका बारीक पळय पळय आतां बरो आसा पळय बाबा बाबा तुज्या हाती कडलो आतां सकल्लो आतां तितलो बारकेलो हय तितलो बारीक जाय ताका ताका खावोवपा बऱ्या पडटा कितली असती तेका असती कशी किलो केळी 100 बरें सगळं मार्केट लागला बट सगळे जाण आयज कारूच घेवन भायर सरल्या प्रॉब्लेम जाता पार्किंगा प्रॉब्लेम न्ही रे बस बी बोवाळ मान गेली पे सो बसी म्हण कितली 4 बसी गेल्यो आता आमी हांगा उबी रावलेल्याकच आनी अशें करून सगळे जाणां
अशें करून पार्क करता न्ही गाडयो शॉपाच्या सायडीन अशें मागीर गाडी दवरपाक मेळना बायक घेवन येयले जाल्यार हेका लागून बरें जाता हांगा बस येता न्ही एसटी तेका लागून मागीर प्रॉब्लेम जाता आनी रस्तोय बी पळय बारीकसो न्ही मातसो त्या वाटेच्यान बी लागता मार्केट ह्या वाटेच्यान बी लागता मदीं तरी डिवायडर आसा म्हणून बरो फ्रुट्स घेवपा जाय आमकां कोणा फुड्या घेवया कितें आसता पळय आतां पयलीं तो हांगच्यानच पळय तो ना मरे आसा डाळिंब बी इतली बारीक बारीक आलू बुखारा आसा प्लम तो आलू बुखारा म्हाका आवडटा आलू बुखारा हो खायना मागीर एकलें कितें खातलें म्हणून मागीर हांव आसूं बी म्हणटा कारवार वता न्ही कारवारूच पळोवया नाल्यार मागीर हेचे कडेन घेवचें आंबे भरपूर येयले कांदे येयल्या मरे 5 किलो काय 10 किलो रे ते बरें आसा काय अर्दी पाड आनी अर्दी बरें मेळटा 100 रुपया 5 किलो दिला बरें आहा 100 रुपया 5 किलो 100 रुपया 3 किलो कांदे 40 रुपये किलो हा ते दिवपा ना इतले शिजली बाबा काळी जाल मरे म्हाका पळय आतां कसलो स्वेटींग येयला तो वत लागले न्ही आसा बाय बी उठले बबडे सो टायम जालो न्ही 12 जाली हांवें हेका म्हटलें कितें पार्सलच घेवया अशें म्हणून पयलीं एक्चुली आमगेलें डिसायडेड नाशिल्लें आमी आयज कितें चिकन बी जें आसा पळय तें व्हरोन चिकन बी जें कितें आसा पळय तें व्हरोन करपाचें आसलेलें मागीर आतां अशें म्हटलें गडबड करून व्हरोन बी बेजार येता आतां वताक या बाजार बिजार करतलीं आनीक हें न्ही अशें म्हणून हेका म्हटलें कितें पार्सलच घेवया अशें म्हणून जालें आतां न्ही पार्सल बिर्सल ना मागीर श्रावणाक तेका लागून ताती चिकन आमी नुस्तें खाता श्रावणाक ताती चिकन खायनात पयलीं हांव लग्ना पयलीं श्रावण करतालें म्हळ्यार शिवराक रावतालें सामकें हें खायनाशिल्लें श्रावण लागलो पळय न्हू तेन्ना मागीर आमगेर घरा कडेन वार्षिक 5 दीस न्ही सो चवथ जावन 5 दिसाचो गणपती पावोन मागीर नुस्तें खातालें डायरेक्ट हांव करतालें श्रावण मागीर जेन्ना हांगा आयलें पळोवन म्हणपाक लागलें आपल्याच्यान म्हयनोभर जायना शिवराक मागीर कितें शिवराक आनी कितें हें अशें म्हणून मागीर हांव म्हणपाक लागलें आसूं नुस्तें आनी हरशीं म्हणून म्हाजें नुस्तें केन्ना खावप जाता शुक्राराकूच खावप जाता एक दीस मेळटा मदीं बुधवार आनी शुक्रार ना जाल्यार मागीर नुस्तें ना आयताराक आयतार बी पुजयता न्ही तितून भितर जर बुधवार आनी शुक्रार कितें येयलें न्ही लायक नागपंचम जावं आनी कितें आमचें श्राद्ध आसता आनी कितें आसता तें जर कितें येयलें न्ही जाल्यार आनी तोय बी गेलो अशें करून अख्ख्या श्रावणाक हांव 1-2दा बी खाता नुस्तें सो आसूं म्हटलें पळोवया 1-2दा अशें म्हणून मागीर केलें श्रावण सोडलां हांवें मागीर आनी लग्न जातकीर बी सगळें पॉसिबल जायना न्ही तेका लागून करया मगो चलो ओनो श्रावण तुज्यान जावचें ना तुका मागीर तूं वळखोपा येवपाना लोक म्हणटाले हो कोण गावण व्हिडिओचेर बाय मोबायल वाडटा सो चलो आतां आमी वता कारवार पार्सल कितें घेवया म्हटल्यार हेका लायक बिरयानी बी कितें पार्सल घेतली आनी चिकन जें आसा पळय तें कट करून घेतली मागीर सांजचें वचून न्ही हांव चिकन करतलें कितें सुक्का ना जाल्यार शागोती चिकन कितें करतलें ओके आतां पार्सल घेता आनी फ्रूट्स जे आसा पळय ते आमी हांगासर घेवना पळोवया कारवार जर पार्किंग बी बरें मेळ्ळी जाल्यार घेतली कारवारच ना जाल्यार हांगा येवन परत घेतली कितें बाबा मणी म्हाजो ओडूं नाका कित्याक लागून आतां हांगा सद्याक तर भरपूर गर्दी आसा मागीर थंय गाडी पार्किंग हें तेका प्रॉब्लम जाता सो तेका लागून हेका म्हणटा पयलीं कारवार जे आसा पळय ते वचून येवया अशें म्हणून बाय पळय मणी ओडून खंय पावयलो तो पार्सल बी घेता आनी मेळटा तुमकां बारीक कितें घेता काल होतं घाल मरे बरें न्हू आमी हांगासर पार्सल घालपाक येयली वरायटीज ऑफ बिरयानी पळया चिकन दम बिरयानी हैदराबादी बिरयानी टंगडी बिरयानी बोनलेस टिक्का बिरयानी स्पेशल बिरयानी महाराजा बिरयानी शाही बिरयानी मटन बिरयानी मटका बिरयानी आनी शाका प्रायस बी बरी आसा रिजनेबल आसा चड हें ना आनी ऑप्शन्स बी भरपूर आसा पिझ्झा बी सगळो मेळटा हांगा पानीपुरी शेवपुरी ज्यूस मिल्कशेक सगळें एबी पॅराडाइज बिरयानी ग्रिल ग्रेवी आयटम शोरमा मटन शेक्स सगळें पिकळे रोड कारवार
सकाळी गडबडीन ब्रेकफास्ट करून भायर सरलेली भूक लागली सो ऑर्डर दिली आणि सोमती आणि हाफ तंदुरी आपल्या आंबाला भूक लागली आम्ही पयलीच बी कितें खावया रे म्हणून हांगाच खावया खंय कितें तंदुरी ऑर्डर केलेली प्लेट हांगा क्लीन झाली एक पळयात बायेक बी भूक लागलेली बाय बी ऊ करता सो ताका उदक दिलें आयले आमचे पार्सल बी किती आहे 20 तुझं? रुपये एक खंय कितले 20 रुपये एक म्हणटाली ती कशी दिना जाली मागीर ती दुसरी म्हणपा लागली आपल्याली वय म्हणपा लागली 50 रुपयान तीन 50 रुपयान तीन हाडली कडवडची खंय हांवें गांवठी घे हांवें कडवडची म्हणपा लागली आयली आमी घरा पावली 1:30 जालें 1:30 जावपाक येयले 5 मिनटां आसा सो आयली सर भाजी जी आसा पळय ती काडून दवरली आनी लायट पेत कितें जाता ती ताका लागून हांव अशें येयला भाजी काडपाक वयतालें सो भाजी जी आसा पळय ती हाडला फ्रुट्स आनी भाजी जी तुमकां दाखयली पळय तीच मागीर कारवार थोडीशी शेपू मके ते सगळे घेतले सो ते सगळे जे आसा पळय ते आतां हांव काडून दवरिता पयलीं म्हणटात आनी मागीर जेवन घेता चेंज बी मागीर करता एकदां सगळें ते केलें न्ही बरें जाता आतां बायेक लागल्या पयलीं भूक सो हांव म्हणपाक लागलें तूं ती भाजी सगळी काडून दवर कित्याक मागीर ती भावता न्ही चड टायम जातकीर ताका लागून सद्याक निवळ बी जे आसा पळय तें करपाक वचना जस्ट भाजी जी कितें अशें हाडला पळय फ्रुट्स बी ते काडून दवरता आनी शेपू बीन भायरच दवरिता ती मागीर निवळ करून दवरिता भितर ओके आनी बायेक जे आसा पळय न्हू तें वाडून दिता म्हणल्यार आमी ताका सकाळ फुडें हांव न्ही ताका रायस करून गेल्ले रायस आसा आनी एग जो आसा पळय तो बॉयल केल्लो म्हळ्यार ताती जे आसा पळय तें बॉयल केल्लें सकाळीं हांवें ताका म्हळ्यार गडबडीक वचपाचें कित्याक टायम जालो जाल्यार ताका बऱ्याक पडटलें न्ही म्हणून तें मातशें गरम करता आनी दिता ताका जेवपाक ओके सो करून घेता हें सगळें हें पळयात भाजी जी आसा ती अशी तुमकां डिटेलनी अशें दाखयता कितें हाडलां तें पळयात हांगासर भाजी मके कांदे टमाट बटाट हाडल्या ग्रीन चिली आनी 50 रुपयांक 3 स्वीटकॉर्न जे आसा पळय ते मेळ्ळें हें हाडलां भाजी फ्रुट्स घोसाळी आनीक हांगासर न्ही शेपू हाडल्या ही पळयात शेपू म्हाजी सामकी फेवरेट भाजी सो ही हाडल्या आनी एक चुडी पालक म्हळ्यार 50 रुपयांक 3 म्हणपाक लागलो शेपू हांवें म्हटलें सॉरी 50 रुपयांक 5 म्हणटालो तो हांवें म्हटलें 4 दी म्हाका आनी एक पालक दी अशें म्हणून हांव तशें हाडटा बायेक लागून बी पालक जी आसा पळय न्हू ती एक्चुली आतां पाले भाजी खावूं जायना अशें म्हणटा बट बायेक लागून हाडलें हांवें ताका हांव ती ब्लांच करून बी दितलें मागीर पळोवया कशें कितें तें आनी ही शेपू हाडल्या फ्रेश आसा आजून अशी वत आसा आनी आयज पावस बी ना अशें बुरबुरीत बी जावना अशें म्हणून हाडला ती मागीर क्लीन करता आनी पयलीं जें आसा पळय न्हू तें हें सगळें काडून दवरिता ओके तुमकां एक म्हळ्यार व्हिडिओ स्टार्ट केला तेन्नाच सांगल्या पैकी एक इन्फॉर्मेशन दिता म्हणून कितें जाणा आमी सकाळ फुडें आयज गेल्ली होट्टेकाळी म्हणटा थंय ज्या कडेन न्ही घुमट बी जें आसा पळय न्हू जे चवथीक घुमट वाजयता पळय तें बी थंय बरें मेळटा लास्ट इयर न्ही हेणें थंयच्यान एक हाडलेलें म्हळ्यार म्हळ्यार आमी कारवार विचारलेले मागीर सदाशीव कडार विचारलें मागीर हेका एका फ्रेंडान सांगलें की थंय करतात आनी थंय बरी मेळटा म्हणून सो पण ते चामडे जे आसता पळय ते व्हायट कलरचे ते हेणें पोरू हाडलेले बरें आसा घुमट बी आनी मातशें सवाय मेळ्ळें हेका म्हळ्यार बाजाराची रेट कंपेर करीत जाल्यार मातशी सवाय आसा अशें म्हणून मागीर हो म्हणपाक लागलो आमकां अंदू जाय एक घुमट जें आसा पळय न्हू तें मागीर पयर आमी सांगेली देवीक लागून गेल्ली न्ही सावड्ड्या तेन्ना कजनान सांगलें तेणें 2 घुमटां सांगलें आमकां एक घुमट जाय आनी हेच्या फ्रेंडाक एक जाय टोटल 4 घुमट जी आसा पळय न्हू ती जाय आमकां म्हणून तेणी थंय मेळटा म्हणून आमी गेल्ली आयज थंय पळोवपाक लागून बट आसा तेंची रेडी मागीर आमी म्हटलें आमकां इतले बेगीन नाका चवथ लागीं पावता पावता अशें आमकां जाय अशें म्हणून पोरू बीन न्ही हेणें हाडलेलें मागीर एक फ्रेंडाक सांगलें मागीर ते स्टॉक आवट जाल्ले तेंचे म्हणून हेका म्हणलें आमकां 4 जाय न्ही म्हणून म्हटलें बेगीन सांगया अशें म्हण ताका असो म्हणपाक लागलो वचून सांगया रेडी करून दवरुनी आमी आनी थोड्या दिसान घेवन येवया अशें म्हणपाक लागलो मागीर आतां बेगीन हाडलें जाल्यार म्हळ्यार सांबाळपाक बेजार न्ही अशें म्हणून हो म्हणपाक लागलो ताका आशिल्लें तेजे कडेन रेडी की आमी आनी थोड्या दिसान व्हरता सो आमी ताका न्ही सांगून येयल्या आनी हांवें थंय व्हिडिओ बी आसा पळय तो शूट करूं ना कित्याक आमी थंय जे कडेन गेल्ली पळय न्हू
कडेन हांव पयलीं केन्ना वचून नाशिल्लें. हांव जस्ट तेज्या वांगडा गेल्लें पळोवपाक कशें कितें तें. मागीर ताका हांवें थंय सांगलें अशें म्हणून. मागीर ताका सांगलां हांवें येतलें पळय आमी व्हरपाक तेन्ना हांव बी येतलें आनी व्हिडिओ काडटा म्हणून. ताणें ओके म्हणून सांगलां तूं काड. म्हळ्यार म्हाज्या थ्रू ताका जर कस्टमर मेळटा 1-4 जाल्यार मेळूनी न्ही अशें म्हणून. आनी तेजो नंबर बी जो आसा पळय तो हांव तुमकां त्याच दिसा दितलें मागीर. सो ताका मेळटलें. तो सांगतलो तुमकां डिटेल कशें कितें रेट कशी कितें आसा ती सायजी प्रमाणे रेट आसा. कशी सायज आसा पळय न्हू 2-3 कितले तरी सायजी आसा तेजे कडेन त्या प्रमाणे जे आसा पळय न्हू रेट तेंची. ओके तें सगळें इन्फॉर्मेशन जें आसा पळय मागीर तुमकां हांव थंय गेलें की सांगतलें. ओके त्या दिसा हांव तुमकां एक स्पेशल व्हिडिओ जो आसा पळय तो तेजेर करतलें ज्या दिसा आमी हाडपाक वतलीं पळय न्हू तेन्ना. आनी एक 15-20 दिसांनी येता म्हणलं ताका आमी हाडपाक. तेन्ना मागीर हांव तुमकां सांगतलें. चडूय लेट वयचें ना कित्याक की तुमकां जाय जाल्यार मागीर तुमकां घेवपाक मेळटलें न्ही. ताका लागून तुमी ताका कॉल करा डायरेक्टली मागीर तो तुमकां दवरतलो. ओके सो म्हाका तेंच जें आसा पळय न्हू तुमकां सांगपाचें आशिल्लें. ओके सो चलो आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. जर तर तुमी कोणी चॅनलाचेर नवे आसा किंवा चॅनल जर म्हजो अजून सबस्क्रायब करूना जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय. भितर एका हें करतलें बेजार करतलें ताका न्हीद येता न्ही पिली पिली करता तें मातशें ताका न्हीद येता. ओके सो चलो बाय.